जाला सो एक्झॅक्ट कितें इश्यू तो सी कितें आहा न्हू कांय गोष्टीचेर कॉम्प्रोमायज करूंक जायना कोणूय सरकार आसूं कोणूय खंय आसूं दिस इज अ मॅटर बिटवीन लायफ अँड डेथ एंटी वेनम इज अ एसेन्शियल ड्रग आणि एंटी वेनम हांवें 22 जानेवारीक एक ट्वीट मारून गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक गोंयच्या हेल्थ मिनिस्टराक सेंट्रल ड्रग ऑर्गनायझेशन पळय मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांकां सगळ्यांक टॅग करून हांवें विशय रेज केल्लो की गोंयान 1000चे वयर ह्यो वायल्स पळय एंटी वेनम आतां एंटी वेनम म्हणटा ती सगळ्यांक खबर आहा एक अशें सिट्युएशन येता तेन्ना इफ रेप्टायल स्टिंग्स यू जाल्यार तेन्ना एंटी वेनम मारता आणि हे एंटी वेनमाचे 1000 सुमार वायल्स गोंयान ज्यो येयल्ल्यो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसाक सप्लायड बाय द रेग्युलर डिस्ट्रीब्युटर रेग्युलर सप्लायर जो कोण हांगा करता आरव म्हणून आज नांवूय येयलां तेजें आरव म्हणटा ताणें गोंयान पळय सप्लाय केल्लें दॅट वॉज स्पुरियस आतां स्पुरियस म्हणल्यार इन्फॉर्मेशन जें म्हाका इन्फॉर्मंटान दिल्लें तें अशें बिहाराक जो माल सप्लाय जाल्लो 8000 कितें तरी वायल्स तातूंतले 1000 सुमार वायल्स चोरयेक गेल्यो आनी त्यो चोरयेचो माल हांगा गोंयान भितर पावलो सिस्टमान पावलो आतां ते क्लेम करता की एकट्याकूय मारूंक पावंक ना म्हणून हे इंजेक्शन एकट्याचेरूय यूज जावंक ना पयलोच तो माल सीज जालो म्हाका एक म्हणपाक जाय माल सीज कोणें केलो मॅन्युफॅक्चरर जो आसा ह्या वायल्सांचो ताणें हांचे कडेन कंप्लेन करून आपले मनीस धाडून 14 तारखेर जानेवारीचे मनीस धाडून कंप्लेन करून तो माल सीज करून घेतलो गोंयच्या सरकाराच्या यंत्रणांनी हो माल सीज करूंक ना नंबर 2 हाका टेम्परेचर मेंटेन करचो पडटा 2 डिग्रीज आणि मॅक्झिमम 8 डिग्रीज पर्यंत वचोंक शकता मॅक्झिमम हाजो टेम्परेचर मेंटेन जावंक ना म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा ते भशेन हो माल जो आसा ताची लेबल काडली लेबल काडटलो जाल्यार एक तर गरम उदकान घालूंक जाय नाल्यार ताका केमिकल लावपाक जाय सो टेम्परेचर मेंटेन जावंकूच शकना आणि हो माल जर आज खंयच्या तरी एकट्याचेर जर यूज जाल्लो इंजेक्शन जर कोणाक पडलेलें जाल्यार जीव वचपाचो आज पर्यंत हे मॅटर भितरल्या भितर दाबलेलें आज खंयच्या तरी मिडियान हें भायर काडलां जे 22 तारखेर हांवें रेज केल्लें दीस रेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन गव्हर्मेंटान हेजेर क्लियरली सांगपाक जाय कितें जालें तें बरें तुमी हाडलो उजार करूंक ना मरे पूण कोणें सप्लाय केलो आनी कसो सप्लाय केलो सो दीस वील ओपन अ पेंडोराज बॉक्स हे पळय ड्रग्स एसेन्शियल ड्रग्सांचेर पळय चलता समथींग इज बेसिकली रॉंग आमकां गोंयच्या लोकांचें पडलां गोंयच्या लोकांचो जीव असो तुमी डेंजरान घालूंक शकना So there is enough two issue. One is they are not maintain the temperature. Means it's supposed to be in the fridge or frozen. So that they are the second thing they had took it from illegally, which is robbed items. So how the department can इमिजिएट FIR जावपाक जाय आसलो आज कितले दीस जाले दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर हाजेर FIR जावपाक जाय आसलो वाय पीपल आर नॉट अंडरस्टँडिंग एंड आय एम सॉरी टू से इतले दीस हे कोणेच वयर काडूंक ना दो दिस मॅटर वॉज ब्रॉड इन पब्लीक डोमेन ऑन 22nd बाय मी हाजेर कॉग्नायझन्स जावपाक जाय आसली एंड आय बिलीव बिकॉज सेंट्रल गव्हर्मेंट वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड वॉज टॅग्ड इन दीस दे हॅव आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एजन्सीन यांचे कडेन एक्सप्लेनेशन मागलां आतां पर्यंत FIR जावपाक जाय देर इज नो अदर वे हू डेअर्ड टू डू दीस कोणाक इतलें डेअरिंग जालें हें करपाक इंटेन्शनल बिहाराक गेल्लो तो माल हांगा पावला दिस इज द इन्फॉर्मेशन लेट द गव्हर्मेंट कम आउट क्लियर आता ते चोरयेची हांव सीज कोणी केले सीज कोणी केले ते आता सीज केले म्हणटा मॅन्युफॅक्चराक कळ्ळें की बिहाराक माल जो गेला तो शॉर्ट सप्लाय जाल्लो आसा ताजेर थंयच्यान चवकशी जाली आनी ताचो ट्रेल हांगा लागलो हे म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे हांव तुमकां सांगता पूण काम सरकाराचें हांव सरकाराची इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी न्हू ताणें करपाक जाय सो म्हजी मागणी आतां FIR लॉन्च जावपाक जाय आनी हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन रेग्युलर सप्लायर तांचो आसतलो अशें मिडिया म्हणटा रेग्युलर सप्लाय आरव हांव नांव घेता मरे आरव म्हणून नांव आयलां तर आरवाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी ऑफिसरांचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय दोज हू हॅव डन दीस दोज हू हॅव टेकन दीस विदाउट सेफगार्ड्स इश्यू इज लायफ एंड डेथ तुम्ही म्हटले आता ते हाडले आणि मागीर ते हे केले सरेंडर केले कोणाक कितें केलें ते एक्झॅक्ट कोण व्हेले परत ते ना ना कंपनीन येवन हांगा जेन्ना कंप्लेन लॉन्च केली तेन्नाच तो माल सीज जालो कोणी सीज केलो कंपनीच्या आदेशाचेर FDAन सीज करपाक जाय अकॉर्डिंग टू मी माल यूज जावंक ना अशें म्हणटा आय डोंट नो द रियालिटी त्या सरकारान क्लियरली भायर काडपाक जाय
आनी FIR लॉज जालो जाल्यार मागीर लोकांच्या मुखार येवपाक शकता ते. पण अशें करपाक जायना. यू कांट प्ले विथ पिपल्स लायफ्स. थँक्यू.